जुआंच्या 14व्या अध्यायाचे सुरवातेर तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा म्हणलो जेजू. आता अध्यायाच्या शेवटाकी तुम्ही कंत काडची सोडा, तुम्ही भियेवचे नाका म्हणटा. अशें निमाण्या जेवणार जेजूची शिसा लागीं उलयल्लीं उतरां येवंकाचे दुखाचे परिस्थितीक वर्ते बुजावणेची जातात. तेच परी ह्या बुजावण दिवच्या उतरांनी जेजू बापा लागीं वेता म्हणलें सत चड धैर्य दिवचें. देखूनच जेजू तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीन वेता म्हणून आयकून तुमी संतोष पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो म्हणटा. जेजून आपल्या शिसांतय दवरनवेचें समाधान खंयच्याय संवसारी नदरेच्या समाधानाक ताळ पडचें न्हय. हें समाधान साल्वासांवाक वा जेजू मुखांद्रेवचे बाचेवेकच बोट करता. संवसाराचो अधिपती सैतानाक जेजूचेर कसलोच अधिकार ना, तरी आपणे मरण सोसूंक आसा म्हणलें जेजू जाणा, आनी मरणी आपूण बापाचो मोग करता म्हणच्याक रुजवात जावन तो फुड करता. अशें आपणे मरण सोंसचें बापाच्या मोगान. तेच परी शिसांनी जेजूच्या मोगान बरोवन तांच्या मेस्त्री जेजून आपल्या बापा लागीं वेच्या विशीं संतोष पावूंक जेजू उलो दिता. दुखांत संतोष पावूंक मोगा वरवीं मात्र साध.